दर वर्सा राज्यातल्या दरेका विद्यार्थ्याच्या शिक्षणाचेर कितले पैसे खर्च जाता हाची आकडेवारी मंत्रालयान या अहवालांतल्यान मांडला। अभ्यासक्रम शुल्क, येरादारी, गणवेश, स्टेशनरी आणि हेर रूपांत दितात। त्या प्रमाण गोंयांतल्या दरेका विद्यार्थ्याच्या अभ्यासक्रम शुल्का खातीर 3239 रुपया, येरादारी खातीर 1353 रुपया, गणवेशा खातीर 1210 रुपया, स्टेशनरी खातीर 2211 रुपया आणि हेर वस्तू खातीर 1721 रुपया खर्च करून वट्ट 9735 रुपया जातात अशें ह्या आकडेवारींतल्यान दिसून येता। मजगतीं देशभरांतल्या दरेका विद्यार्थ्याच्या शिक्षणाचेर सरासरी 12,616 रुपया खर्च जाता अशें ह्या अहवालांतल्यान स्पश्ट जाता। शिक्षणाचेर सगळ्यांत चड खर्च करपी 7 राज्य: चंदीगड 39,711 रुपया, हरियाणा 25,720 रुपया, मणिपूर 23,502 रुपया, पंजाब 22,692 रुपया, तामिळनाडू 21,526 रुपया, दादर नगर हवेली 20,678 रुपया आणि तेलंगणा 20,590 रुपया खर्च जाता। शिक्षणाचे सगळ्यांत उणो खर्च करपी राज्यां: लक्षद्वीप 8,608 रुपया, बिहार 5,656 रुपया, छत्तीसगड 5,844 रुपया, झारखंड 7,333 रुपया, ओडिशा 7,479 रुपया, गोय 9,734 रुपया आणि मध्य प्रदेश 9,948 रुपया खर्च करतात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।